राजदीपक येवकार तुमकां. काल तुमी पळयलें की एका इव्हेंटाक सीएम थंय आयलो आनी सीएमाक लोकांनी भरपूर उशयो घातल्यो. म्हणजे गाळयोय घातल्यो प्लस ताका तिरस्कारूय लोकांनी केलो. पूण एक वटेन सीएम म्हणटा की आमचे एनवायरमेंट आनी फॉरेस्ट आनी दोंगर वाचोवपाक जाय आनी दुसरे वटेन अशेच कंपनीक तो सपोर्ट करपाक वता जे आज डिस्ट्रक्शनाक कारणीभूत आहा. हेजेर तुमी कितें म्हणटा? कशें आसा मरे, आतां आमचो गोंय विनाशा कडेन वयता हे 100% खरें, हितून दुमत ना. आतां मुख्यमंत्र्यान फाटल्या अधिवेशनाक 39 आमदारांक एश्युरन्स दिले, म्हणजे कॅबिनेट धरून आपले कितें म्हणून भुतानीच्या बद्दल आपण विचार करतलो म्हणून. आनी खरेंच तर तेंच्यांनी समज एनवायरमेंटाची वाट लायल्या जाल्यार तेजेर आमी फाटीं रिवोक करपाचो फाटीं रावचे ना. आतां ही दुतोंडी म्हणा कित्याक करता मुख्यमंत्री म्हाका तेंय कळना. कालचो जो प्रोग्राम पळय आयोजीत कोणी केल्लो म्हणजे गोमंतक टीव्ही नांव घेवचें पडलें आनी जो मुख्यमंत्री तेंच्यानी आपयल्लो इन्व्हिटेशनाचेर ज्या अर्थी तेंच्यांनी गोव्हर्मेंटाचो हें वापरलेलो कितें सिंबल वापरलो तेचो हरशीं कोणी एक्सेप्ट करूंक शकना, कित्याक तो गोव्हर्मेंट प्रायोजीत काय प्रोग्राम न्हू. पण दिसता कित्याक गोव्हर्मेंट आयोजीत प्रोग्राम को दिसता तो. गोव्हर्मेंटान ऑर्गनायज केला आनी ताका स्वता पार्टनर आपयल्लो कसो कोण भुतानी. आतां भुतानीचे भूत हेंच्या माथ्यार बसलेले आसा ते सहजाजी वचपाचें ना. हांगर खंयसर तरी मरे विटामिनाचो वास आनी मोठ्या प्रमाणात मरे हांकां सगळ्यांक तिणें आपल्या गोठ्यान बांदिल्ले आसा. जे आमचे राजकीय नेते आसा पळय तांकां एक ग्रह काडपाक तयार ना. आतां विरोधी पक्ष आनी सरकार हेंची कितकी मिली भगत आहा हेजोय संशय येवपाक लागलेलो आसा. खरें म्हणशें जाल्यार काल जे एक्टिविस्ट थंय गेल्ले तितून खरें म्हणशें जाल्यार काँग्रेस पक्षान म्हणजे पार्टिसिपेट जावपाक जाय आसलो, कित्याक पक्षाच्या वतीन तेजो एकटोय कोण आमदार दिश्टी पडूंक ना किंवा तेजे पदाधिकारी कोण दिसना. म्हणजे गोंया फक्त विरोध करपाक आतां सध्या तर भियाता सरकार जाल्यार कोणाक तर एक्टिविस्टांक अशें दिसपाक लागलें. काल जे हांव म्हणिना रे कोणाक गाळी घालच्यो किंवा हुश घालची किंवा हें करचें म्हणजे, पण ह्यो कितें जाणां उद्रेक तयार जाता भायर. उद्रेक म्हणजे जे इंजिनियरांक हेंच्यांनी फेलिसिट करपाक पळय तेंच्यांनी तो प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्लो आनी जे आमचे गोंयचे इंजिनियर भायर रावन विरोध करताले की आमकांय थंय एंट्री दिया, आमचें मत व्यक्त करपाक आमकां दिया, कित्याक दिवना तेन्नाच खंय तरी संशयाची सूय निर्माण जाल्ली आसा. पण आतां म्हाका दिसना हें परतें रिकवर जातलें कशें, कित्याक आमचें गोंय मरे खरेंच सांगता तुका तुमी म्हटलां तशें विनाशा कडेन वयता. हो आतां एक सगळ्यांत मोठो गंभीर प्रश्न आसा गोंयान आमच्या. ओके, दुसरी गजाल अशी आसा पळया की जेन्ना सीएम अशे कंपनीक जेन्ना प्रमोट करता, डेफिनेटली ते प्रमोटूच करता सारकें जाल्यार तेंच्या फंक्शनाक वचून थंय हें करता म्हणजे मागीर ते कितें दाखोवपाक सोदता की आमी गोंयकारांक पिश्यां काडूंक सोदता आनी दिल्लीकार जावं बिल्डर लॉबी हांकां सपोर्ट करून म्हणजे कांयच समजना. लोक आतां कन्फ्यूज आसा की बाबा सीएम खरेंच गोंयकारां खातीर आसा काय बिल्डर लॉबी खातीर आसा. ना पळय पिशान काडिना तो गोंय आमचें मरे गोंयकारपण आमी म्हणटा ते सोंपोवपाचे वाटेर चल्लेले आसा सध्या. तेंचो एक एजेंडा आसा कशेंय करून गोंयचे पळय निसर्ग आसा तो काबार करचो म्हणून. काल हांवें म्हणजे एका बायट दिता आसतना उल्लेख केल्लो ज्या अर्थी एक सीएमाची एक एफएमाचेर एड येता कितें म्हणून हे माटोळी लाकडाची बांदूं नाका किंवा तुमी पुजा करता ती फुलां हितून उडोवं नाका, प्रदुशणाक हें करा. अरे प्रदूषण कोणी केलां? सर्वसामान्यान करूं ना. प्रदूषण तुमीच केलां. हे डोंगर कापून काबार करून तुमी आमकां कितें दवरल्यार झाडां फुलां नॅचरल गावतली आमकां. येणाऱ्या काळांत आमकां ती माटोळी लाकडायच बांदची पडटली. लाकडां प्लास्टिकचीच फुलां गळ्यान घालची पडटली गणरायाच्या. हें कोण हें गोंयकाराचें हेंकां अजिबात पडलें ना. आतां तरी दिसपाक लागला हेंच्यांनी अख्खें गोंय काडलां मरे आनी बिल्डराच्या हातीन दिल्ल्या तुमी जाय तो नाश करा विनाश करा म्हणून. एके सायडीन एसेंब्लीन उलोवप खोट्याचें आनी भायर येवन आपले रोखडें तेका मालूण म्हणटा आमी दुतोंडीपणां म्हणटा तेका. अरे शब्दाक पक्को रावा मरे. तुमकां गोंय नाका रे बाबा. आपय हांव तुका सांगता परत एकदां सांगता हे पळय जे आमदार निवडून येयला मंत्री आसा मुख्यमंत्री आसा कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे मंत्री हे सोन ताम्रपट घेवंक ना रे आयुश्यान. केन्ना नाही खुर्चेर देंवतले पण देंवता आसतना असो श्राप घेवं नाका गोंयकाराचो बाबा हे तेन्ना आसलें हेंच्यांनी गोंय तेन्ना काबार केल्ले विनाश केल्लो आमचे पर्यावरणाची वाट लायली असो दाग तुमकां लागतलो. हे आतां हितून खंयसरूच चूक ना. पळय लोक म्हणटात आतां कितें हे सकळ सत्यानाश करपाक हे फुडें सरलेले आसा म्हणून. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. येणारी पिढी जगपाक जाय जाल्यार हेंच्यांनी खंय तरी हें बंद करपाक जाय. तेज्या पलीकडे जावन सांगता काल प्रमोद सावंतान एक स्टेटमेंट केल्लो आसा पळय भिवपाची गरज आसा. जवळ जवळ कॅन्सराचे केसी म्हणटा त्यो वाडत आसा. हेका कारणीभूत कोण आसा? सरकारूच आसा. सरकारचे खातें खंय न्हिदलां काय म्हणटा हेल्थ डिपार्टमेंट. तेणी कशें प्रिकॉशन घेवपाक जाय. लोकांचे जे प्लास्टिकाचे हे पळय चल्लेलें आसा तेजेर खंय तरी बंदी घालपाक जाय. जे तुमचे व्हडले व्हडले नाल्यांनी पळय कितें सोडटा ते बंद जावपाक जाय. तेजे कारणीभूत आमचे हेल्थ मरे सद्या खंय तरी काबार जावपाक लागलेलें आसा.
ओके. दुसरे वटेन अशें आसा की आतां एक्टिविस्ट खुबशे बोवाळ घालतात, वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा करतात, समाजा मदीं जागृताय हाडटात. तशें तुमीय आसा, तुमी कायदेशीर रित्या आमी पळयलां की तुमी मुखार वाटचाली घेवन वता आनी खंय तरी तेजो एक निश्कर्श आनी परिणाम आमकां दिसून येता. पूण आज खंय तरी एक्टिविस्टां लागून जे बोवाळ घालतात तांकां दामून दवरपाचो, मागीर पॉलिटिक्स इतके स्तराचेर पावला की रिपोर्टरां सारके तेंचेर एटॅक जाता. आज लॉ एंड ऑर्डर खंय तरी कोलॅप्स जाला आनी म्हणजे आपल्याक जाय तें चल्लां हांगा असो एक हें दिसून येता. पयर आतां एक इन्सिडंट घडलो सांग्या तो अबड्याचो, तो ते पत्रकार हल्लो केलो पळय, ते हल्ल्या फाटल्यानूय खरें म्हणचे जाल्यार राजकीय पॉलिटिकल हें आसा सगळें मोटिवेटेड, पूण पॉलिटिकल मनीस कोण तरी आसा, कित्याक हेंकां मरे आपली प्रकरणां उघड केल्ली नाका. तांकां दिसता कितें चापरुसी, आपल्या प्रत्येक पत्रकारान आपली चापरुसी करची, आपल्या पब्लिसिटी दिवची. तुमी कितें कर्मां केल्या पळय ती पत्रकार उघड करचो जाल्यार कोण करतलो? देशाचो चवथो स्तंभ म्हणून जी गणना जाता पत्रकारिताची, तेंच्यांनी कितें करचें? तुमचे चापरुसी करची, तुमचे गुणगान करचे, म्हणजे तुमी एके सायडीक विनाश करता ते समर्थन करचें. अरे तुमी विनाश करता ताका उपोज करूंकूच जाय. तो चवथा स्तंभ कित्याक म्हणटा? हे दोन गोंयांत सुद्दां दोगूच जाण आसा, एक सोशल मिडिया, थोडे सगळे म्हणटा सोशल मिडिया, आनी दुसरे थोडे एक्टिविस्ट बाबडे नांवां घेणार, रामा काणकोण म्हण, शंकर पोळजी म्हण, आमचे प्रतिमा कुतिनो म्हण, बाकीचो तारा केरकर म्हण, अशे खूब जाण आसा पळय जे सोशल एक्टिविस्ट आसा म्हण आमच्या गोंयांत थोडे तरी उरला. तुका सांगता पॉलिटिकल हेच यांची सगळ्यांची मिली बगत. म्हाका आतां राजकीय कोण लिडर आसा आनी किंवा नेते आसा किंवा काय हेचेर विश्वास ना खरें म्हणशाले. काल जी घडणूक आमी पळयली खंयसर कुजिरान, म्हाका थंय अपेक्षा आसली काँग्रेसचे सगळे कार्यकर्ते किंवा अध्यक्ष म्हण, आमदार म्हण, किंवा इतर जे कोण आमदार आसले किंवा विरेश बोरकर थंय आसपाक जाय आसलो खरो म्हणशे जाल्यार. आसपाकूच जाय आसलें. हो तुमी प्रखर विरोध करपाक जाय आसलो. जो मुख्यमंत्री हांकां दाद दिनासतना ते सांगता आमकां 5 मिनटां मुख्यमंत्र्यान दिवची, मुख्यमंत्री कडेन 5 मिनटां ते आमच्या गोंयकारांक मेळपाक, स्थानीक आमदार, स्थानीक लोकांक, पण त्या भुतानीच्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावपाक टायम आसा. हेजो अर्थ मुख्यमंत्री हो गोंयकारा बरोबर ना, तर ह्या भुतानीच्या भुता बरोबर आसा हें उघड जाल्लें आसा काल. तर सीएमान काल प्रोग्रामाक म्हणलें की आपलें बरें भव्य दिव्य स्वागत जालें आजच्या प्रोग्रामान. भायरूय जालें तशें भितरूय जालें. म्हणजे एक लज सोडून खंय तरी तांणी हो स्टेटमेंट केलो. पूण ते अशें दाखोवपाक सोदता की हे जे इश्यूज येतात ते आपूण बरे भशेन हँडल करूं शकता. म्हणजे वयले तेंचे दिल्लीकारांचे वावाई, म्हणजे मोदीचे आनी हे ते गोंयांत कितेंय इश्यू जावं आपूण ते सॉल्व करपाक, दामून धरपाक सक्षम आसा, अशे रित्या तेंचे वागणें आमी काल पळयलें. कितें जालां मरे, निर्लजम सदा सुखी, ताका आतां संवय जाल्ली आसा. तो सिरियसली घेयना. तेणी गोंयकारांक ग्रांटेड धरलेले आसा. गोंयकारांक मुख्यमंत्री ग्रांटेड दिल्ले, कांयच जावचें ताका खबर आहा. शांत स्वभावाचे गोंयकार, आमच्या बाकीच्या राज्या पेक्षा मरे आंदोलन तोडफोड जायना, ही ती मरे एडवांटेज घेता. हेजो अर्थ कितें? हांव तोडफोडीचें समर्थन करता अशें न्हू. कायद्याशिश्ट्या लढाई लडपाकूच जाय. आनी सध्या तर गोंयकाराचो अस्तित्वाचो प्रश्न आसा. काल तो सांगता ज्या अर्थीन भव्य दिव्य आपलें स्वागत जालें न्हू, एक तुका सादी कोंकणीन एक म्हण आसा, कितें मरे, म्होंव जालें काय ना, त्या म्होंवाचेर मरे घुवावयले मूश येता मरे, म्होंवावयले मूश येता. लक्षांत दर. आतां सध्या कितें जाता, प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आसा, स्वागत जंगी करतलेच न्हू. तो प्रोसेस, तो प्रत्येकाचो आतां कशें आसा, कालचो तो इव्हेंट, तो ते गोंय प्रमोट करपाक गेल्ले, गोंय काबार करपाचें. तें भुतानाची एकूच एडवांटेज आसा, गोंय काबार करचें कशें, आनी गोंयांक लोकांनी कसो उदकाक फेस करचो, गार्बेजीक कशें फेस करचें, रस्त्यांक कशें फेस करचें, लायटीक कशें फेस करचें. येणाऱ्या काळान मरे गोंयकाराचेर मोठें संकट निर्माण जातलें. आनी स्पेशली तुका सांगता मरे, उदका खातीर मरे गोंयकार स्वता एकामेकाक मारपाक लागतले. हें मात लक्षांत दरा. तें जावच्या पयलीं गोंयकारांनी खरें म्हणशालें प्रत्येक घरांच्यान मरे भायर सरपाक जावो आनी ह्या मोठ्या प्रकल्पांक प्रखर विरोध करपाक जावो. बेश्टो हांव मारले सगळे तुरडे तय करूंक जाय, प्रखर विरोध करपाक जावो. तेन्नाच खंय तरी मरे ही नाशाडी बंद जातली आमची गोंयची. ओके राजीव बाब, देव बरें करूं तुमकां. तुमी तुमचे विचार मांडले बद्दल थँक्यू. थँक्यू.